काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचे कोफूजा विरोधकांचे बसकेक आफोवंक नाशिल्ल्यान बेजारिल्ल्या विजयाची एकला चलोवची तयारी सरकारान रस्त्यार देंवतलो. पीडब्ल्यूडीच्या लेबर सोसायटी खाला कामाक आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक सेवेत करात कायम सर्वोच्च न्यायालयाचो गोंय सरकाराक निर्देश. मोपा विमानतळ सुरू जाल्याक दोडामार्ग आनी सावंतवाडी वाठारांत फाटल्या 3 वर्सांनी व्हड जमीन वेव्हार, भायल्यांनी घेतल्या जमिनी चवकशेचे महाराष्ट्र सरकाराचो आदेश. सांताक्रूज मतदारसंघातल्या ऑफिसा संदर्भात रुडॉल्फ आनी बाबुशा कडेन करतलो चर्चा. दोगांकय आफयतलो. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक उलयलो. ऑयस्टरा संदर्भातलो अहवाल भायर घालचे पयलीं एनआयओन सरकाराच्या कानार घालपाक जाय आशिल्लो नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराचें विधान. उटंगराच्या पावसाक लागून आंबोलीचो मुखेल धबधबो पर्यटकां खातीर तात्पुरतो बंद. सुरक्षेच्या दृश्टीन निर्णय, तरीकूय लोकांची घे गर्दी. यूपीच्या बिजनौरात हायवेचेर व्हांवपाक लागली गंगा न्हंय. हिमाचल उत्तराखंडात 300 रस्ते बंद. झारखंडात घोग्यांनी पावस, वीज पडून 14 लोकांक मरण. E20 पेट्रोला वयल्यान नितीन गडकरी संबंदीत पोस्ट काडपाचो हायकोर्टाचो आदेश. पोस्ट अपमानकारक म्हणटा हायकोर्ट. दोन वर्सां उपरांत शेख हसीना ऑन कॅमेरा व्हर्च्युअल पद्दतीन केले संबोधन. ते आपल्याक मारपाक सोदतात तरी बांगलादेशांत वतली. पीएम मोदीची पोस्ट काडून उडयल्ले खातीर झुकरबर्गान मागली माफी. चायल्ड पॉर्न डीपफेक कंटेंटाचेर नियंत्रण दवरपाक अपयशी जाल्ल्याचें केलें मान्य.